न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। ह्या न्यूज रूमांतल्यान दर दिसाचो धांवतो नियाळ आमी तुमचे मेरेन पावयतात। तर सगळ्यांत पयलीं आयची सुरवात करूया उशा कडल्यान। उशाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, राती जे आपाचे मुखेली आनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आसात ते गोंयान पावलेले आसा आनी 3 दीस ते गोंयान रावतले। तशेंच लोकां कडेन संवाद सादतले। आयज ते बाणावले गेले आनी त्यांनी एक विधान केलें की गोंयांत जागे वांटपा संबंदीत इंडिया आघाडी कडेन चर्चा चालू आसा अशें सांगलेलें आसा। आनी तांचे वांगडा जे पंजाबाचे मुख्यमंत्री आसा तेवूय आसलेले। थंय वचून तांच्यांनी बाणावलीच्या लोकां कडेन संवाद सादलो आनी जे कितें आपाचे लोक काम करतात त्या संबंदान तांचे कडेन चर्चा केल्ली आसा। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार काणकोण आगोंदा वाठारांत एक दुख्खी घडणूक घडली। काल राती 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक न्हिदिल्ले कडेन मरण आयलें आनी मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आवयन ताका दूद दिवन न्हिदयल्लो आनी जेन्ना सकाळीं हालचाल जायना ती पळोवन भुरग्याक तांच्यांनी काणकोण सरकारी हॉस्पिटलांत व्हरून तपासणी केली। उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें आनी तेज्या उपरांत पुलिसांनी सांगलां की एखादो ताका श्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान मरण आयलें आसूं येता असो तेंच्यांनी दुबाव उक्तायलेलो आसा। आनी जी तेच्या भुरग्याची कूड आहा ती फुडल्या तपासा खातीर मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडलेली आसा। आनी दुसऱ्या पळोवपाक गेलें जाल्यार हालीं जे अपघाताचें प्रमाण आसा तें वाडत आसा। कोरगांवां राती एक महिंद्रा टेम्पो पडून अपघात जालो आनी त्या महिंद्रा टेम्पोत जे केबलाचें काम करपी 12 जाण आसलेले। आतां तांकां दुखापत जाल्ल्यान जो हॉस्पिटलांनी भरती केल्लो आसा पूण आजून ती पुराय म्हायती सारकी मेळ्ळी ना। हांवें ज्यो बातमी सांगल्या त्यो तुमी विस्तारान साताच्या बुलेटिना मुजरत पळोवच्यो। येस, थँक्यू उशा। तर आमी फुडें या आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन। संजना, याची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी। राम प्राण प्रतिश्ठापना सुवाळ्याक आतां अयोध्येन जावपी ताका 3 दीस उरिल्ले आसा। म्हणटकूच सगळ्याक राम नाम जप सद्या हे जाल्लो पळोवपाक मेळटा। हे फाटभुंयेर आयज रामलल्लाची मुर्ती म्हणजे ल्हानपणाची मुर्ती अयोध्येक दाखल जाला। ते फोटोजूय सोशल मिडियाचेर बरेच व्हायरल जाता। मजगती रामाचे ल्हानपण ते व्हडलेपण पर्यंत 50 अशे ताचे चरित्र म्हणजे जीवन दाखोवपा खातीर 50 अशे स्टॅच्यूज केला। म्हणजे त्या हितूंतल्यान लोकांक रामाचे प्रवास तो कळटलो। मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एका यजमान आसा, तांचो उपास चालू आसा सद्या। ते खंय शेंद्री घालून जमनीर न्हिदता आनी फक्त आडसाराच्या उदकाचेर आसा आनी 22 तारीख पर्यंत तांचो तो उपास चलतलो। आनी मजगती कुमारजुवा पंचायतीन एक बरो हे घेतला, तो म्हणजे कुमारजुवा वाठारांत मटण, चिकन, नुस्तें, फास्ट फूड विकपी मांसाहारी हॉटेल, बार, धनी, सोरो विकप्यांनी सोमारा 22 जानेवारीक दिसभर दुकानां बंद दवरची असो उलो मारला। अयोध्येन राम मुर्ती प्रतिश्ठापन जाता तशेंच कुमारजुवेच्या श्रीराम देवळान व्हडलो उत्सव जाता, देखून सहकार्य करचें अशें सरपंचान कळीत केलां। आनी दुसरी बातमी म्हणजे भाजप सरकाराचे आयज काँग्रेसीची पत्रकार परिशद जाली। त्या पत्रकार परिशदेन भाजप सरकाराचे मंत्री आपल्या फायद्याक लागून जाय तशी एमेंडमेंटां हाडटा आनी जमीन हडप करता। तशेंच एका मंत्र्याचेर भाजपाच्या अमित पाटकरान एलिगेशन केलां आनी ताका ताबडतोब सॅक करचो असो म्हटलां। तो खंयचो मंत्री आनी कितें आरोप ते तुमकां सविस्तर साताच्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले।
संजनान खऱ्यांनीच महत्वाची अपडेट दिली ती म्हळ्यार राम मंदिराची प्राण प्रतिष्ठापना लागीं पाविल्ली आसा आनी सगळी लगभग जी चालू आसा नेटान तयारी चालू आसा. तर फुडें आमचे सब एडिटर रश्मी कडेन. रश्मी, याची महत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. येस, आयज एक मायकल लोबन परत विधान केला की टाउट्स जे आसात जे पर्यटन थळांचेर भोंवताना बेकायदेशीरपणां वाडटा आनी जायत्यो बेकायदेशीर घडणुको आमच्या लक्षांत येयल्या. सो ते टाउट्सांक जेन्ना तुमी धरता गोवा पुलीस तेन्ना फक्त तांकां 2 किंवा 3,000 फायन घालपाची न्हू, तुमी ती फायन वाडयात बद्द 10,000 नाल्यार 20,000 करात. त्या शिवाय मनीस जाग्यार येवचे ना आनी ही बेकायदेशीरपणां थांबची ना. ते बरोबर ताणें म्हटलां की कळंगूट पुलीस येवन हेचेर कडक कारवाय करपाची गरजूच आसा. पण फाटल्या कांय दिसांसून जशी कारवाय चल्ल्या तातूंत 95% टाउट्सांचो जो वेवसाय आसलो तो आतां बंद पडला आनी कळंगूट आतां बरें एक पर्यटन थळ जावपाक लागला ह्या बेकायदेशीरपणा शिवाय. सेकंड जी बातमी आहा ती आयज रोहन खंवटे जो आमचो टुरिजम मिनिस्टर आहा तेची प्रेस कॉन्फरन्स जाली. तेणें शिगमो, कार्निवल आनी शिवजयंतीचें शेड्यूल सांगला. सो कार्निवल 10 ते 13 तारखे मेरेन गोंयांत जाता वेगवेगळ्या थंय आनी 9 तारखेक प्री कर्टन रेजर इव्हेंट जातलो कार्निवलाचो आनी 10 तारखेक पणजे कार्निवल सुरू जातले. हेची रितसर तुमकां सगळी सविस्तर बातमी आमच्या आयच्या बुलेटिनान पळोवपाकूच मेळटली. शिवजयंती जी आसा ती तिचो जो सगळ्यांक व्हडलो म्हणजे जो स्टार्ट जाता 19 फेब्रुवारीक ग्रँड इव्हेंट जातलो बिचोले. म्हणजे तो खरोच शिवजयंतीचो उत्सव कसो आसतलो सो तो तुमकां पळोवपाक मेळटलो बिचोलेन. आनी शिगम्याची डेट ताणें सांगला 26 मार्च ते 8 एप्रील ह्या काळात शिगमो गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत जातलो. सो हे तिनूय जर तूं इव्हेंट पळयशीत स्पेशली म्हणजे हे म्हणजे ट्युरिस्टांक एट्रॅक्ट करपी अशें हे आनी दर वर्सा कार्निवल जावं आमचो जो शिगमो आसा तो दर वेळार चर्चेक आसता अशें बरें तुमकां म्हणजे तेणें शेड्यूल आयज जाहीर केला. येस, रश्मीन खऱ्यांनीच महत्वाची अपडेट दिली ती म्हळ्यार 10 फेब्रुवारीच्यान गोंयांत कार्निवलाचें आयोजन जातलें. तर त्या उपरांत शिवजयंती आनी आमचो शिगमो. तर फुडें आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन. आयज राष्ट्रीय सफाई कामगार आयोगाची वायस प्रेसिडेंट अंजना पनवार ही गोंयां आयिल्ली रिव्ह्यू घेवपा खातीर जे सफाई कामगार जे आसा सरकारी क्षेत्रांत काम करता तांकां सरकाराच्यो योग्य सुविधा मुळाव्यो सुविधा किंवा ज्यो येणावळी येवजण्यो आसात त्यो तांकां योग्य रितीन मेळटा काय ना हाचो रिव्ह्यू घेवपा खातीर ही बसका आशिल्ली. तातूंत जिल्लो अधिकाऱ्या सयत जे कोण जिल्लो विकास अधिकारी म्हणा किंवा जिल्लो भलायकी केंद्राचे अधिकारी हांकां आफोवणे आशिल्ले. त्याच बरोबर नगरपालिकेचे चीफ ऑफिसरांक सुद्दां आफोवणे आशिल्ले. पूण कोणूच ह्या मिटिंगेक हजर नाशिल्ल्यान ती बरीच तिडकली. तांणी अशी विधानां केली की तुमचे गोंयच्या सरकाराचे हे साफ सफाई कामगार आसा तांचे कडेन जर दुर्लक्ष जायत आसात जाल्यार तुमी हे खूब काळजी करपा सारकी गोश्ट आसा. तांकां मुळाव्यो सुविधा मेळोवन दिवप हें सरकाराचें काम आसा. पूण ही यंत्रणाच खंय तरी ह्या सफाई कामगारां कडेन दुर्लक्ष करता ही खंय तरी खंत तेणी व्यक्त केली. त्याच बरोबर जिल्लो अधिकारी म्हणा किंवा हे जे अधिकारी मुख्य अधिकारी गैरहजर आशिल्ल्यान तेणी तिडक उक्तायली. त्याच बरोबर फाटीं 2014 सिवरीचें जें काम करता आसतना सांताक्रूज एक घटना घडिल्ली की सिवरीच्यान बुडून एकल्याक मरण आयिल्लें. सो ती केस तांणी काडली की 2018 MS एक्टा वरवीं जे कोण सिवरीचें काम करता तातूंत पडून मरात जाल्यार तांकां सरकारान कितें कितें योजना दिला किंवा कितें कितें तांकां सुविधा आसात तांकां तांचेर दंड कितले आसा किंवा तांकां कितले फारीक करचें पडटा हें सगळें तेणी एक्टा वरवीं तें सांगलें. 10 लाख रुपया समज सिवरीचें काम करता आसतना बुडून मेलो जाल्यार ताका दिवचें पडटा. पूण तें आतां वाडून 30 लाखां मेरेन पावलां. आनी फाटल्याच आठवड्यान म्हापशां अशी केस घडिल्ली सिवरीत काम करता आसतना एकट्या मानायचो मृत्यू जाल्लो. ती केस तिच्या मुखार आयली आनी तिजे कांयच तिका तेंच्यांनी उघड सांगूंक नाशिल्लें. सो हें गुपीत दवरिल्ल्या कारणान ती आनीक तिडकली की हें पयरूच तुमच्या कडेन घडलां. म्हणजे ह्या सफाई कामगारां कडेन कितलें दुर्लक्ष जाता गोंय सरकारा कडल्यान हातूंत तेणी तिडक उक्तायली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा ते नितळसाण मोहीम म्हणा किंवा स्वच्छ भारत अभियाना वरवीं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या सर्वोच्च पदाचेर आयले. ताका लागून जे कोण सफाई कामगार आसा हांच्या प्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खूब संवेदनशील आसा. ताका लागून ह्या सफाई कामगारां प्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे एक वेगळ्या नजरेन आनी ताका लागून ते तांकां प्रोत्साहन दिता आनी वेगवेगळ्यो येवजण्यो जर हाडून दिता सरकार तांचो योग्य लाव ह्या कामगारांक कित्याक दिना काय म्हणून तेणें तिडक उक्तायल्ली आसा. तर ही बातमी हांव करता ती मागीर तुमी 7 PM बुलेटिनाक पळयात.
गौरीशान आमकां म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा तर फुडें या आमचे ऐश्वर्या कडेन ऐश्वर्या आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. आयची जी बातमी आसा म्हणजे पिसुल्ले मिनाच्या घाणीचेर परतून कोणी तरी उजो घातलेलो आसा आनी पयलीं अश्यो खुबश्यो घडणुको घडल्यो की कोण तरी येता रानाक उजो घालता आनी वयता. आतांय परतून आतां नव्यान आतां मायनींग स्टार्ट जावपाची आसा. सो आतां परतून कोणी तरी उजो घातला. सो हेका राजन केरकरान आरोप केला की हो मुद्दाम जावन मायनी लागून मायनी चलपाक जाय म्हणून परिसर आहा तो सगळो पिड्ड्यार करता, उजो घालता, नश्ट करपाक सोदता असो ताणें आरोप केला. तशें तेंचे कोण उजो घातला म्हणजे कारवाय करपाक सांगला. आनी दुसरी जी न्यूज म्हटल्यार की एक टॅलंट आसता, सगळ्यांक एक वेगवेगळो टॅलंट आसता. सो असोच एक दिवचले एकली बायल तिका एक पुरस्कार मेळ्ळा गिनीस. तिजो एक वेगळोसो टॅलंट आहा जो तुमी टॅलंट कसलो आनी तो पुरस्कार कित्याक लागून मेळ्ळा हेची पुराय जी बातमी आहा पळय तुमी 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. फुडें या आमी उत्तेजा कडेन. उत्तेजाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. आयची म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार आयज दाबोळे जंक्शन वॉल्स जंक्शन वाठारांत फाटल्यान मागीर जी घरां आसली न्हू त्या 5 घरांनी आनी 1 मिठाईचें दुकान आयज चोरांनी फोडलें आनी वट्ट एका घरांतल्यान 20,000ची रोख रक्कम आनी 11 ग्रामाचे भांगर आनी तशेंच सगळ्या घरांतली मेळून जवळ जवळ सुमार 6 लाखांचे भांगर त्यांनी फारायलेले आसा. आनी ह्या प्रकरणांत तेंच्यांनी ते पुलिसांक सांगलेलें आनी पुलीस तांचो सोद घेता आसा. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हटल्यार तुमकां खबर आसा की 22 तारखेक श्रीराम अयोध्येंतले श्रीराम देवळाचें उक्तावण जावपाचें आसा आनी ह्या पाडवेर सगळ्याक उमेदीचे ल्हार पातळलेले आसा. आनी ह्या आसतना ते खंय तरी वायट गजाल जाल्या की पर्वरे वाठारान जे बॅनर लायलेले श्रीराम प्राण प्रतिश्ठापनेचे ते कोणी तरी अज्ञात अनवळखी मनशान पिचून उडयल्यात. शुक्रारा फातोडेर प्रकार घडला आनी कोण तरी व्हडली लगेज बॅग घेवन येवन तेणी प्रकार करतना CCTV कॅमेऱ्यात कैद जाला. ह्या प्रकाराक लागून आतां पर्वरकार तिडकल्यात आनी तांच्यांनी पुलिसां कडेन मागणी केल्या की दुबाविताक CCTV कॅमेऱ्याच्या आदारान धरचो. आनी तशेंच सालिगांवचो आमदार केदार नायका हांणी बीन मागणी केल्या की ताका बेगोबेग धरचो आनी तेजेर योग्य ती कारवाय करची. हे तुमकां दोनूय बातम्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तर अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टीव्हीचे 7 PM म्हणजे गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. आनी आमचे गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक तुमी मुजरत सबस्क्रायब फॉलो करचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव दिप्तिका कोडकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.